पणजेची कॉर्पोरेटर तसेच एक्स मेयर आणि भारतीय जनता पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। काल देशभर जाल्ले भारतीय जनता पार्टीन जे आम्ही धरणे कार्यक्रम तसेच उपोषणाचा कार्यक्रम जो आयोजित केल्लो देशभरात त्याचाच भाग म्हणून गोंयांनी आमचे 3 खासदार 2 लोकसभा आणि 1 राज्यसभेच्या खासदारान गोंया आझाद मैदानाचेर हे धरणे कार्यक्रमान भाग घेतलेलो आणि त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता गोयचे सगळे मंत्री आमदार तसेच गोयचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते ऑफिस बेरर हेवूय त्यांच्या बरोबर असले आणि ह्याच्या संदर्भात आमकां खबर आसा की हो धरणे कार्यक्रम आम्ही सबंद देशभर कित्याक केल्लो जाल्यार गेली अनेक दीस जी लोकसभाचे कामकाज काँग्रेस किंवा इतर पक्षांनी जे रोखून दिलेले त्याचो एक निषेध करपा खातीर आम्ही हो कार्यक्रम केल्लो। पण हांगासर गोंयान अशें दिसून आयले की गोयची जी काँग्रेस पक्षाची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आसा यांच्यानी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन बेशूट आमच्या तीनय खासदारांचेर वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन म्हणजे अशें की तोंडाक लगाम नासतना तिणें आरोप केल्ले आसात आणि ह्या आरोपाचो निषेध करपाक आनी आरोप फोडून काडपा खातीर आयज आमी तुमच्या फुड्यान आयिल्ले आसात। तेंच्यांनी आरोप करताना अशें म्हटलेलें आसा की आमच्या खासदारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांनी गोंया खातीर कितें केल्लें आसात आणि त्याचे रिपोर्ट कार्ड तेंच्यांनी म्हटलां की मागलेले आसात आणि म्हाका दिसता की गोयचे सगळे रिपोर्टर सगळे जे प्रेस आसा हे सगळे जाण विटनस आसा की गोयच्या खासदारांनी खास करून हांव नमूद करूंक सोदता की उत्तर गोयचे खासदार आमचे श्रीपाद बाबू नाईक जे आसात हे गेले 4 टर्म उत्तर गोंयसून निवडून येतात आणि तेंच्यांनी गोयचे जनते खातीर आणि खास करून उत्तर गोयचे जे आमचे उत्तर गोवा जो आसात ह्या गोंया खातीर तेंच्यांनी खुबशे कार्यक्रम केले आसात। म्हाका दिसता की आमच्या भारतीय जनता पार्टी किंवा केंद्रीय सरकार गोंयांक हेल्प करिना वेगवेगळ्या क्षेत्रांसून पळयात की कोट्याच्या कोटी रुपया गोंयांक दिता आणि बाय प्रतिमाचे हे आरोप म्हणजे म्हाका दिसता की ताका एक खंयसर तरी पब्लिसिटी जाय की आपण खंयसर तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांक कितें तरी हे म्हटलें हेचे एक ताका पब्लिसिटी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आनी कशें आसा की मिडियाक खुबश्या वेळाचेर एक आमकां एक सपोर्ट आसात मिडियाचो पण काही गोष्टीचे जेन्ना एक श्रीपाद भाऊ सारख्या मनशाचे जेन्ना ते बेशूट आरोप करता म्हणजे ती उतरां म्हाका म्हाज्या तोंडान घेवपाची ना तेन्ना सुद्धा इट इज अप टू द मिडिया ऑल्सो की हाऊ मच पब्लिसिटी वी शूड गिव टू दोज काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच वॉज यूज टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर। सगळे आरोप केल्ले आसा आणि सगळे आमच्या खासदारांकडल्यान रिपोर्ट कार्ड मागिल्ले आसा। 10 वर्सां मनमोहन सिंगांचे सरकार आशिल्ले त्याच भशेन हांगा गोंयानूय दिगंबर कामतीचे सरकार आशिल्ले आणि हे जे खासदार आशिल्ले तेन्ना तांणी कितलोसो फंड हांगा गोंया खातीर हाडलो हाजेय तांणी रिपोर्ट कार्ड दिवचे। त्याच बरोबर प्रतिभान सगळे जे स्कॅमां जाल्ली आसात तांचे कडेन एदी व्हडली टेन्युअर तांकां मेळिल्ली आणि डिवायड अँड रूल ह्या अंडर ह्या म्हणजे जाती भेद करून जावं जातीमध्ये धर्मामध्ये तेढ निर्माण करून जे राज्य करतात आणि प्रत्येक तांचो विशयूच असो डिवायड अँड रूल आसता आणि अशे तरेचे ह्या राज्य करीत आसतना तांणी कितलेशे स्कॅम केले ताजी लिस्ट तांणी दिवची आणि विकास कामां जी तांणी आमचे कडेन मागतात हे तांणी सांगपाची गरज ना कारण भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वा सकट सगळीकडे जो तरेचो विकास चालू आसा जावं देशान जावं गोंयभर हो सगळीकडे विकास चालू आसतना एक तर हांकां दिसना जावं दोळे पंपमल्यात तांचे ह्या विकास पळोवन आणि एक वटेन तांकां भंय आसा कित्याक देशभरांतल्यान तांकां भारतीय जनता पार्टीक जावन आमच्या प्रायम मिनिस्टराक जे समर्थन मेळत आसा एका फाटल्यान एक स्टेट्स आमच्या हातान येत आसा तेन्ना हें पळोवन तांणी जो प्रेस घेवन सपाटो धरून मेळत तशे आरोप करपाचे सत्र धरिल्ले आसा ती आमकां नौटंकी म्हणटात ती नौटंकी काय ही नौटंकी ते ताणें सांगचे। लोक डिसायड करतलो कित्याक लोकांक सगळ्यांत चड व्हडले शाणे जाल्यार आमच्या गोंयचे लोक आसा आनी म्हाका दिसता की ते जज करपाक शकतले आमच्या पेक्षा चड पूर्ण जाल्ले आसात आनी काही प्रोजेक्ट वाटेक आसात। तशेंच आमी म्हणटा की केंद्रान ते म्हणटा की केंद्राच्या सरकारान कितें केल्लें आसा
जाल्यार गेली फक्त 4 वर्सां केंद्राचे सरकार जेन्ना आसात आनी हांगासर गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसात आमकां सगळ्यांक खबर आसा की केंद्रान सादारणशे 15,000 कोटी आमकां हांगासर गोंयांत दिल्ले आसात. हातूंत म्हाका दिसता की हायवेचे डेव्हलपमेंट मागीर तितून पूल आसात वेगळी वेगळी कामां आसात ही मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चालू आसा ही सगळ्यांक आमकां दिसता. ही कामाचो जो फायदो आसा हे फुडें आनी अनेक वर्सां गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांक जावपाचो आसा. ही जरी कामां आतां चालू आसा तरी थोड्या वर्सांनी ही पूर्ण जावपाची आसा. ही वेगळी वेगळी कामां आमचे सरकार आसतना आमचे करीत आसात. तशेंच दक्षिण गोंयच्या खासदार यांचो पयलोच टर्म आसा हो निवडून दिवन आनी म्हाका दिसता गेली 4 वर्सांक तेंच्यांनी सादारणशे 150 प्रोजेक्ट वेगळ्या वेगळ्या भागांनी केल्ले आसात. आनी म्हाका दिसता की बाय प्रतिमा जेन्ना म्हणटा की गोंयच्या खासदारांनी कितें केल्लें आसा जाल्यार एक तर ते प्रेसाचे पेपर बी वाचना आसूंक शकता किंवा ते गोंयांत रावना आसूंक शकता किंवा रावता जाल्यार ते दोळे झाप करून खंयसर तरी कितें तरी आरोप करपाक जाय म्हणून तेणेन आमच्या खासदाराचेर हे आरोप केल्ले आसा अशें म्हाका म्हणून दिसता. ते म्हणटा की आमचे कितें ते रिपोर्ट कार्ड जाय जाल्यार गेली 10 वर्सां काँग्रेसचो जो खासदार आसलो बाब शांताराम नायक हेचो रिपोर्ट कार्ड पयली जाल्यार आमच्या फुडल्यान म्हाका दिसता प्रेसाच्या फुडल्यान मांडपाची गरज आसा की गेली 10 वर्सां 12 वर्सां जो खासदार आसलो राज्यसभेचो यांचे रिपोर्ट कार्ड आमी पयले घेवपाक जाय सगळ्यांच्या फुडल्यान बाय प्रतिमान आमकां दिवपाक जाय. तशेंच म्हाका दिसता की वेगळे वेगळे म्हणजे काँग्रेसच्या सरकारांनी जे कितें करूंक ना ते भारतीय जनता पार्टी करता आनी ते खुबशे म्हणटा की लोक गोंयचे जनतेचे लोक पिशे ना लोक शाणे आसा बरोबर आसा लोक गोंयचे खूब शाणे आसात आनी म्हणून 2019 जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन जाता तेन्ना डेफिनेटली लोक जज करतले की कितें खरें आसा आनी कितें खोटें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की हेजें टेन्शन आमी घेवपाचें ना आनी प्रतिमांनी घेवपाचें ना. लेट पीपल डिसायड.